प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वो विस्वोर वोड 5 ते 19 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 5 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देव मंदिराची गजाल करून ते काय बऱ्या फातरांनी आनी देवाक भेटयलेल्या दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जे पळयतात ताचो फातरार फातूर उबो उरचो ना तसले दीस येतले, ते सामके मोडून उडयतले. खोश्ट आनी दुमाळे तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी ह्या घडण्याचो वेळ लागीं पावला म्हूण ओळखूंक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचो नाकात. तुमी झुजांची आनी बोंडांची खबर आयकशात तेन्ना अकांतो नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उबरासतले. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो. हांगा थंय दुकोळ पडटलो आनी वशाची पिडा पसरतली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतली. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोणकुणीन घालून राजां आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितली. म्हजे विशीं गवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक मेळटलो. म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदी फुडेंच तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोट मनांत दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयणी, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो तुयेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां कोश्ट आनी धुमाळो जो येवपाचो आसा ह्या संवसाराचेर त्या विशीं आमकां आयज सांगता. आनी हें कित्याक घडलें काय? जेजू देव मंदिरान थंयचो सगलो लोक देव मंदिरा कडेन गेल्लो आनी थंयचो म्हणयतालो, इतलें बरें देव मंदीर, इतलें बरें दिसता. आनी जेजू म्हणूंक लागलो शिसांक आपल्या, म्हणूंक लागलो, फातरांनी आनी देवाक भेटयल्लीं दाणी नेटयल्यां अशें तुमी पळयतात. पूण तुमी जें पळयतात म्हणटा तांचो फातरार फातर उबो उरचो ना. तसले दीस येतले, ते सामके मोडून उडयतले. भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां देव मंदिर आमच्या इग्रोज जी बांदल्या त्या विशीं उलयना. खूब लोक समजता की आमी कोणें आमची इग्रोज मोडली, वा कोणें खुरीस मोडलो, वा कोणें इमाज मोडली, ताणें कितें वायट केलें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा हो दीस येतलो जेन्ना फातराक फातर उबो उरचो ना, आमची कूड जाल्या देव मंदीर, देवाचें मंदीर जाल्यार आमची कूड. म्हणटच जेजू तेजे फुडें आमकां कितें सांगता, तात कोश्ट आनी धुमाळो विशीं आमकां उलयता. भाव भयणीनो, खूब लोक समजता आमच्या इगोर्जेक कितें केलें, पूण आमकां कोण हात पासून लायना. कित्याक गाय? कित्याक भाव भयणीनो, आमी आजून पासून जेजूचे साक्षी जावंक नात. जेन्ना आमी खरेपणी आमी देवाचें उतर उलयता, आमी दुसऱ्यांक बरी खबर सांगता, लोक आमचेर आड येता, आमकां धुमाळो दिता, त्रासान घालता, आमचेर आड उलयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून ह्या देव मंदिरा विशीं अशें घडटलें म्हणून सांगलें तेन्ना जेजूचे शिश्य येयले आनी ताका विचारूंक लागले, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हे घडणेच्यो वेळ लागीं पावला म्हूण ओळखूंक कसलीं खुणां जातलीं. आनी त्या वेळार जेजू आमकां सांगता, म्हणटा, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. भाव भयणीनो, जेजू आमकां
फोटोय ना जांक चोत्रायन रावात कित्याक म्हणटा तो म्हणटा म्हज्या नांवान खूब लोक येतलो आनी देवाचें उतर शिकयतलो खूब लोक येतलो देवाचें उतर परगट करतलो खूब लोक येतलो आनी काणयो सांगतलो आनी भाव भयणीनो आमी ह्या काळान पावल्यान जेन्ना लोक इगोर्जीन येता आनी काणयो सांगता सोच सांगिना आमकां थंयसर एके भाशेन तियात्र कसो आमकां जाय कोणें हांसयलो आमकां बरे भाशेन कितें सांगलें आमकां बरें दिसलें आनी आमी घरा गेलीं भाव भयणीन आमी इगोर्जेक तियात्राक येनात आमी मुवी पळोवपाक येना आमी पिक्चर पळोवपाक येना आमी थंयसर कोणाक आमकां थंयसर बाय खुशालकायेन आमी थंयसर रावपाक येना आमी सोत आयकोंक येता इगोर्जेन पूण भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता त्या निमाण्या काळार जो काळ पावला तो म्हणटा तुमकां कोणेय फोटोय ना जावंक चोत्रायन रावात तो जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो म्हणटलें म्हणटच भाव भयणीनो आमच्यान कशे भाशेन आमकां फोटोय ना जावंक आमी कशे भाशेन चोत्रायन रावंक शकता भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तें उतर आमी आयकता त्या उतराची आमी सजमणी घेता जेजून आमकां कितें सांगलां तें आमी ताजेर नियाळ करता तें उतर आमच्या मनाची नडसुणी करून आमी तें उतर पाळटा आनी पाळून आतां आमी खरेपणी तें जैतिवंत जिवीत जेता आतां कोणाचेर आमकां फोटोक जायना कित्याक तें उतर आमच्या काळजान आसा तें उतर आमी पाळून आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेल्या आमी देवाची महिमा पडल्या म्हणटच भाव भयणीनो कोणी आमकां येत जाल्यार आनी काणयो सांगीत जाल्यार कोणी दुसरें फोटिंगपण करीत जाल्यार आमकां तें कळोन येतलें कित्याक हें फोटिंगपण म्हणून पूण आमी जेन्ना देवाचें उतर नोको आमी सोत कितें तें नोको कोणूय येयलो आमकां कितें सांगलें आमी त्या वेळार चुकता आमी त्या वेळार घुस्पता आमी त्या वेळार फटवता आनी देखून भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां सांगता चोत्रायन रावात म्हणटा फोटोय ना जावंक तुमी म्हज्या उतरान रिगून रावात म्हजें उतर आयकात म्हजें उतर पाळात दुसऱ्यांक ही बरी खबर दियात जो लोक उतरान रिगून रावला ते उतरा पोट तांचे बरोबर जियात तांचे बरोबर आमिजात करात तांचे बरोबर तुमी रावात कित्याक जितली आमी जो कोण उतरान आहा तो भावार्थान आहा तांचे बरोबर रावता तेन्ना आमचोय भावार्थ वाडटा आनी आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता हेंच करपाक आयजतान आमी चोत्रायन रावया आनी हें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आमी तें जिवंक आनी खरेपणी जेजूची वाट पळोवन आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.